जे आज काणकोणाचे दुःखी पीडित भाव जे आसा, जे आमचे भयणी आसा, त्या आमी अशे संवेदनशील अशा सगळ्या नागरिकांनी म्हजी भयण अशे दुःखी आसा, पीडित आसा, तिका मदत करपा खातीर हांवें सगळ्यांक एक आव्हान केल्लें आसा सगळ्यांक. म्हाका हे सगळें काम करपा खातीर म्हणजे म्हाकाच न्ही, आमच्या सगळ्या टिमीक जे आसा न्ही काम करपा खातीर कितले दिया तुमी? कितले दियात? 1 रुपया दियात. तुमचे कडेन मागणी कितली? 1 रुपया तुम्ही दिवचो ही अपेक्षा आसा आमकां. आनी किमान 1 दीस तुम्ही श्रम करपा खातीर दिवचे. आनी हे जर तुम्ही 1 दीस आनी 1 रुपया जर तुम्ही आमकां तितल्याच प्रमाणीत संवेदनशील जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां जर 10% जर काणकोणची जनता जर आमकां 10% लोक जर आमकां संवेदनशील आसत जर जायत न्ही जाल्यार 90% लोकांच्या भरवशाचेर जे आसा न्ही, जे आमचे 5-10% लोक आमच्या जे आमचे भयणी अश्यो दुःखी पीडित आसा न्ही, ह्या सगळ्या भयणीचें दुःख पुसपाची ताकद आमचे कडेन आसा. सरकाराच्या फॉर्मेटात बसून ती मदत प्रत्येक घराक ही सरकाराच्या वतीन दिली वयतली. ताज्या फुडले एज अ वैयक्तीक डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणून तो जे घर बांदता त्या प्रत्येक घराक ताणें सांगचें म्हाका दोतोर तुवें ही मदत करपाक जाय म्हणून. प्रत्येक घराक दोतोर तुवें ही मदत करपाक जाय म्हणून तेणी सांगचें. ती मदत म्हाज्या कडल्यान वैयक्तीकूय दिली वयतली.